जे इतलो तेंप सांगून येताले की गोंयान लोकशाही म्हणटा ती आनी उरूंक ना, गोंयान आज हुकुमशाहीचें हें जें सरकार आसा आनी एका स्लोगनान पयलीं म्हणल्यार सांगूंक सोदता की काँग्रेस पार्टीचे सगळे लिडर एक स्लोगनाचेर चलता, तो म्हणल्यार आमचे लिडर राहुल गांधीन दिल्लो डरोमत. कित्याक आज लोकांच्या विशया खातीर जर फुडें सरूंक जाय जाल्यार सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ही म्हाका दिसता हें वाक्याची सारकी आज याद येता. कित्याक कितल्योय जरी ह्या सरकारान आज ज्या गोंयान बीजेपीचें सरकार आसा आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे परस हांव ताका म्हणटा डॉक्टर सालाजार सावंताचें जें आज गोंयान सरकार आसा जें हुकुमशाहीन चलता, ताणें कितल्योय जरी आमचेर केसी घाल्यो आनी ह्यो पुलीस केसीच न्हय, ताणें ईडीच्यो घाल्यो, CBI घाल्यो, इन्कम टॅक्साच्यो जरी घाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता लोकांचे विशय घेवन फुडें सरपाक तो आमकां आडोवंक शकना, हें सरकार आडोवंक शकना. आनी लोकां खातीर लढो दिवपाक, गोंयकारां खातीर लढो दिवपाक काँग्रेस पार्टीचे सगळे लिडर, आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन जावं आमचो आमदार कालदोश बाब आसा, आमदार एल्टन बाब आसा, आमचे सगळे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा अमित बाब आसा, सगळे जाण सदांच फुडें आसतले. आनी गोंयकाराचो जो आवाज हो सरकार दामपाक सोदता, चेपपाक सोदता, तो गोंयकाराचो आवाज जावन काँग्रेस पार्टी फुडें आसतली. सेक्शन 39A टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे जे एक्शन असले, गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन चालू आसा ताचे विरोधांत केल्ले प्रोटेस्टा खातीर आज आवाज दामपाचो प्रयत्न करता. हो कितलोय जरी सरकारान प्रयत्न केलो ताचो कांय फायदो जावपाचो ना. हो आवाज आनी मोठो जावन हाजे मुखार फुडल्यान येतलो. ओके सुनील बाबा, जी केस सांतांद्रे जी आशिल्ली सो ताका हायकोर्टान हें जाल्या चॅलेंज केल्या, सो पळय हायकोर्टान सबज्युडीस आसलेल्या मॅटराचेर केसीचे डिटेल्साचेर म्हाका उलोवपाचें ना. हांव म्हणटा ती सबज्युडीस आसलेली केस सोडा. आज म्हाका दिसता पुलीस मशिनरी जे पीसफूल प्रोटेस्टरांक प्रेशरायज करपाक, सायलन्स करपाक वापरता, ते आज तुमी गोंयान परिस्थिती पळया. कोण ड्रग्जाच्या केसीन धरलेलो 2 दिसांनी सुट्टा, कोणा कडेन चरस धरलेलो 8 दिसांनी सुट्टा. आज पुलीस मेकॅनिझम इतल्या लेवलाक सकयल पडला जाल्यार म्हाका दिसता पुलीस मशिनरी कंप्लिटली फेल जाल्या. आनी हांव पुलिसांकूय तातूंत दोश दिना, कित्याक आज पुलीस अंडर प्रेशर काम करता, कंप्लिटली सरकाराच्या प्रेशराच्या अंडर काम करता. आमी पयला क्रायम पुलिसांच्या फुडल्यान घडूनय क्रिमिनल पळून आतां ताका हाडपाक मागीर एडिशनल टॅक्स पेयराचे पयशे खर्च करून सबन पुलीस मशिनरी तो टायमपास चालू आसता. ताजेर आनी म्हाका दिसता डिटेलान सांगपाची हांवें गरज ना, कित्याक सगळ्या लोकांनी हो तमाशा जो गोंयान चल्ला तो पळयला. इतलेंच परत सांगता की काँग्रेस पार्टी लोकांचो आवाज जावन सदांच मुखार आसतली. असले केसींनी भिवपाची काँग्रेस पार्टी ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.